एक गीत घेऊया I5 पेज 118. Soy barrio moji var poloi das loi moji papolo carbon doyal gazar misoloi soy barrio moji var poloi das loi moji papolo carbon doyal gazar misoloi Gorsuru rauezona tuji velau sorzona tuzo mogvi sorzona tuzo mogvi sorzona. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां कृपा दिवं. माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता केनी मिकाया मस्करनस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोआव मिंगेल फेर्नांडीसाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सुर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमच्या पाप सायबा पासत मागुया देवान ताका आपल्या गोपान सांबाळूंक आनी राखून दवरूंक. आयज बावार्थाची दिवटी पेटयतात इग्रेजा सिसिलियो नूनिस आनी फामील, होली क्रॉस फिलिप कॉस्ता आनी फामील ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हें सुमान आमी करीत भाशेन एड्युकेशनल सर्विसीस आसा तांचे पासत भेटयता. सगळीं इस्कॉलां कॉलेजीस ऑल एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूट्स तांचे मॅनेजमेंट्स टिचर्स MTS ऑफिस टिचींग एंड नॉन टिचींग स्टाफ हे सगळ्यां पासत मागुया. आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटा पासतूय मागुया आमचें शिक्षण बरे भाशेन जावचे पासत आनी ह्या शिक्षणांतल्यान आमच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळचे पासत ह्या सगळ्यां पासत आमी मागुया. पार्लमेंट सेशन कालच्यान कॉमेस जाल्लें आसा. पार्लमेंटान आसलेल्या सगळ्या MP पासत मागुया. खेरीत भाशेन आमचे गोंयचे MP नॉर्थ गोवाचो श्रीपाद नायक आनी सावथ गोवाचो कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस तांचे पासत मागुया. तांणी बरे भाशेन आपलो वावर ह्या जाग्यार करूं. तशेंच हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या गोंयांत जें सगळें तरेचें वायट आसा तें पयस कर. आमकां सगळ्यांक नीत फावो कर आनीक आमकां सगळ्यांक आमचें दायज सांबाळूंक फावो तितलें बोड आनी कृपा दी म्हणून देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो सगळें जें ह्या संवसारांत आसा ताका एक हेतू आसा. आमच्या जिविताक एक हेतू आसा. आमच्या जिवितांत ज्यो परिस्थिती घडटात तांकां हेतू आसा. देर इज अ पर्पज फॉर एवरीथींग. जायते फावटी आमच्या जिविताचो हेतू वो ज्यो घडण्यो घडटात तांचो हेतू आमी पळोवंक फाटीं उरल्या आनी निराशीपणांक जायते फावटी सांपडल्या आनी जायते फावटी आमची जबाबदारी आमी पाळपाक फाटीं उरल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पदार देवा आनी तुमकां भाव म्हजो जगण्या उचारून सांगता मनाचे तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांगपार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव विणून म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमीन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या प्राचीत काळार दडवण करून आमचें पातकी सैम आमी दोमायता. तुका उतरेकून आमचीं काळजां तुज्या मोगान ओदीक ओदीक पेटोवन दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरफ मळबा थावन पडटात आनी बेश्टी पोतून चडनात, बोगोर वोंप्याक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफोळ कोत्तात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फोळ जावन म्हजे शीन परतून येना. बोगोर म्हजी खुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर. आमचो जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळांतले निवाडटा. परतून म्हणया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगलीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवाडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोसान मुरगडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवाडलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमे वेलो तांचो उगडास नाच कोत्ता. सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशांचेर आसात. ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगल्या आकांतांतलीं तांकां निवाडटा. जांचें काळीज दुखवलां खोंतवलां तांचें सशें सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवाडटा. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशां परी उतरांचो बडबड करूं नाकात. उतरांची चड बडबडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतलें अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावं नाकात, कारण तुमकां कितें गरज तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी अशें प्रार्थना करचें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वखाणी तुका क्रिस्ता. आयचे सकाळचो प्रश्न सगल्यांक, वॉट इज द पर्पज ऑफ युअर लायफ? तुज्या जिविताचो हेतू कितें? खबर आसा काय आमकां? हाचेर आमी नियाळ केला काय? आमचो पर्पज कितें? आमच्या मदल्या थोड्यांनी घडी हाचेर नियाळ केला, आनी जो हेतू आमच्या जिविताचो आसा त्या वाटेन आमची दिशा आसा, ते दिशेन आमी चलता, ते दिशेन आमी काम करता, ते दिशेन आमी सगळी आमची मांडावळ करता, ते दिशेन आमी जाता तितलो वावर करता. थोड्या जाणांक घडये आजून पासून हेतू कितें तें कळूंक ना. सोदपाचो प्रयत्न केला, पूण आजून सारकी क्लॅरिटी ना. समजपाचें उरलां आजून पासून म्हज्या जिविताचो हेतू कितें. तरूय थोड्या जाणांनी आजून पासून हो हेतू म्हणटा तेजी खबरूच घेवंक ना. हो पर्पज म्हणटा तें आनी आयकोंकूच ना. तो आनी जिविताक आनीक एक पर्पज म्हण आनी आसता. आसा म्हण आसा, चलता म्हण चलता. खंय गेल्लो रे? खंय ना. कितें हाडलां रे? कांय ना. असलें जिवीत जायते जाणांचें आमचे कडेन जालां. आयचें देवाचें उतर भाव भयणीनो आमकां ह्या हेतू विशीं आमचें मन उजवाडायता. देवाचें उतर जें देवा कडलें आमकां येता ताचो हेतू जे भशेन पावस आनी बरफ आसा ताका सर केला. जशें पावस वयर तावन पडटा, बरफ वयर तावन पडटा, ताका एक हेतू आसा, एक पर्पज आसा. आनी ताचो हेतू म्हणल्यार भोगतल्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवं. हें जरी तर ह्या पावसान आनी बर्फान करूंक ना जाल्यार ताणें आपल्या अस्तित्वाचो हेतू आसा तो साकार करूंक ना. म्हणटच देवाचें उतरूय ह्या बर्फा भाशेन आनी ह्या उदका भाशेन, ह्या पावसा भाशेन आमच्या जिवितान जेन्ना पडटा आनी परतून देवाशी वेता तेन्ना फळवंत जावन वेता. निरफळ जायना पूण फळवंत जावन वयता. जाल्यार आमचें मागणें जें आसा ताकाय असलोच हेतू आसा. जशें देवाचें उतर वयर थावन येता आनीक आमकां फळ दिता, तशेंच आमचें मागणें सकयल थावन वयर वेता, देवा कडेन वेता. आनी आमच्या मागण्याक एक हेतू आसा. आमी बेश्टीच मागणें करना, कांय काम ना म्हूण मागणें केलें अशें न्हू. भोव करून आमी गरजेक सांपडटा तेन्ना आमी चड मागणें करता. आमच्या मागण्याक एक हेतू आसा. जाल्यार भाव भयणीनो आयज जेजू ह्या मागण्याचो हेतू आमच्या मुखार दवरता आसतना सांगता, व्हडलीं व्हडलीं उतरां उलयलें म्हूण मागणें बरें जायना, उतरांची बडबडणी केली म्हूण मागणें जायना. पूण खेरीत भाशेन आमी समजूंक गरज की मागणें म्हणल्यार हें आमचें देवा लागीं एक संबंद. मागण्याचो हेतू आमचो संबंद देवा लागीं. मागण्याचो हेतू आमकां समजून घेवंक आपयता की देव सगलें जाणा. देव नको आसलेलें कांयच ना. देव तुज्या जिविता विशीं जाणा. देव तुज्या जिविताचो हेतू पर्पज जाणा. तुका कितें जाय, कितें गरज हो हेतू मेळून घेवपाक, हो पर्पज मेळून घेवपाक देव जाणा. हें आमकां जेजू मागणें शिकयता आसतना पयलींच सांगता. आनी देखूनच हें मागणें करता आसतना पयले सुवातेर देवाक मानून घेवंक, देवाचें व्हडपण मानून घेवंक, देवाची पदवी मानून घेवंक आमकां शिकयता. आनी देवाची पदवी आनी व्हडपण जरी तर आमी मानून घेता जाल्यार आमी ताचीच खुशी करपाक गरज. स्वर्गार ताची खुशी जाता तशीच संवसारांत.
म्हणटच आमचो पर्पज, आमचो जिविताचो हेतू देवाची खुशी पाडूंक. आनी देवाची खुशी पाडूंक जें जें कितें आमकां गरज आसा तें आमी देवा मुखार दवरूंक जायच. दिसपट्टें आमकां जें कितें गरज आसा ताका आमी दिसपट्टो गिरास म्हणटा. हो दिसपट्टो गिरास सायबा सदां आमकां दी, मागोंकूच जाय. पूण हें मागणें करता आसतना बोगसण्याची कितली गरज हेंय आमकां दाखयलां. बोगसणें जरी तर ना जाल्यार ह्या तुज्या जिविताचो हेतू, ह्या तुज्या मागण्याचोय हेतू सारको साकार जावचो ना. आनी बोगसणें म्हणटा तेन्ना दोनूय वाटेन आसा. जशीं आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस. बोगसणें दिवपाक गरज आसा पयलीं आनी बोगसणें घेवपाक गरज आसा. खंयचीच एक वाट जाल्यार जायना, वन वे ना फॉरगिवनेसाक. म्हणटच फकत हांव बक्षीत रावतलों पूण हांव चुकी कोत्ता ताचें हांव बोगसणें मागचो ना, जायना. वो दुसरेय वाटेन हांव फकत बोगसणें दीत रावतलों दुसऱ्यांक, वो हांव बोगसणें घेयत रावतलों दुसऱ्यांचें, हें जायना. दोनूय वाटेन बोगसणें दिवप आनी बोगसणें घेवप भोव गरजेचें आमच्या जिविताचो हेतू साकार जावचे पासत. आनी अशें करता आसतना आडकोडी भाव भयणीनो जायत्यो आसात. आमच्या जिविताचो हेतू, आमचो जिविताचो पर्पज आमी घेवंक मुखार सरता तेन्ना आडकोडी जायत्यो आसात. आनी आमकां सगल्यांक खबर आसा कसल्यो कसल्यो आडकोडी येता. तर ह्या सगळ्या आडकोडींतले आमकां निवार हें मागपाक आमकां एक हक्क कसो आसा. वायट येतलें पूण ह्या वायटान आमी घुस्पना जावंक जायते पावटी जें कितें आमी मागता तें जावचें ना, वो रोखडेंच जावचें ना. देवाचो वेळ आसा, आमच्या जिविताचो हेतू आसा ताका देवाचो वेळ आसा. म्हणटच वेगवेगळी घडणी जी आमच्या जिवितान घडटा ताका थोडी पावटी घडी आमी म्हणत बरी घडणी, थोडी पावटी आमी म्हणत ती वायट घडणी. थोडी पावटी आमी घडे म्हणत सायबा हें म्हाका कित्याक फावो जालें. दर एक वस्त आमच्या जिवितान घडटा, दर एक परिस्थिती आमचेर येता, ताकाय हेतू आसा. थोडी पावटी आमी घडी रडटा, कोण आमकां स्वतायता, कोण आमचेर आपलें राज्य चलयता, वायट राज्य चलयता, कोण आमचीं कामां करिना, वो थोडी पावटी आमचें काम रोखडेंच जाता. हें सगळें जें आमकां देवान दिल्लें आसा, बरें तशें वायट, ताका एक हेतू आसा. तर भाव भयणीनो, आयज आमचें जिवीत आमी जियेता आसतना म्हज्या जिविताचो हेतू कितें जण एकल्यान आमी सोदून काडचो. म्हजे भोंवतणी आनी म्हज्या जिवितान ज्यो घडण्यो घडटात, इव्हेंट्स घडटात, ह्यो परिस्थिती म्हजेर येतात, तांचो हेतू कितें हें जरी तर आमी समजत जाल्यार आमचें जिवीत भाव भयणीनो साकार जातलें. आनी जशें पावसा भाशेन आनी बर्फा भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितान भितर सरलां, तें जेन्ना फळ दिता तेन्ना आमचेंच जिवीत दुसऱ्यांक, आमचेंच जिवीत देवाक, आमचेंच जिवीत पवित्र सभेक, आमचेंच जिवीत ह्या समाजाक एक फळ दिवपा सारकें जातलें. तर आमचें जिवीत फळवंत कर म्हूण आमी हे पवित्र मिसाचे भेटेच्या ह्या भेटवणेन मागुया. आमचें जिवीत आनी आमची परिस्थिती आनी आमचो वावर ह्या उंड्या सोऱ्यान ह्या आल्ताराचेर उबारुया. गीत घेया C43 पेज 46.
वर्साचे तुझे बरी जेसू मनशा धारणा वर्साचे तुझे बरी जेसू मनशा धारणा. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलेंच हांव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा, तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता, ती तूं मोयपासान मानून घे. ताचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दोळाळपणान सासणाच्या जिविताक आमकां उपकाराचो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमावन दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 गोलबराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराचे नांवी ताका सय. ओ सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गुटुया. तुझ्या घोसारी पोनो जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय.
पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. तुज्या जिवितान सगळें बरें जाता जाल्यार ताका एक हेतू आसा. तुज्या जिवितान आडकोडी त्रास कोश्ट आयिल्ले आसात जाल्यार ताकाय हेतू आसा. आमच्या जिविताचो हेतू कितें? वॉट इज द पर्पज ऑफ आवर लायफ? वॉट इज द पर्पज ऑफ द थिंग्स दॅट हॅपन? हे आमी बरे भाशेन सोदून काडूंक आमकां देवाचो आदार मागुया आनी सगळीं जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमचे काकूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुज्या हातान म्हजो जेजू घालता तुका देखून विश्वास जेजू तुजी गोडाय
तुझ्या उदराक पालो दिवं तुयाचो प्रार्थुया. देवा, काकलुत्सारा बापा, ह्या देवीक गुटा वरवीं आमच्यो संवसारी ओडण्यो दोमावंक आनी सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आमकां आदार दी. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सतरा येदोरची फाल्यां तावन आमी हे 10 पवित्र बुधवार सुरू करता. 10 होली वेनिसडेज. आनी पयलो बुधवार आसा तो सगळ्या शिक्षणाक लागू जातल्या बाबा भयणां पासत भेटयल्लो आसा. वेगवेगळे तरेन शिक्षणाच्या वावरांत जी मिसळ आसात ताणें सगळ्यांनी चुकय नासतना येवचें. तुमी कोणाक वळखतात असल्या मनशांक तांकांय सांगचें. हातूंत न्हयच फकत आमच्या फिरगोजकारांक दुसऱ्यो कोणूय एड्युकेशनाक लागू जातलीं भाव भयणां आसात येवंक सोदतात जाल्यार तांकांय आमंत्रण तुमी दिवचें. आनीक सगळीं आमी बाराबर हे 10 बुधवार आमचो वेळ दिवन बाराबर येवया, मागुया, मागणें करुया, प्राचीत भेटोवया आनीक आमचें जिवीत साकार करुया. फाल्यां सांजेर 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. उत्सवाचे मागणें. सर्गीच्या बापा, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आनी आमच्या भावा सवे तुवें आमकां फावो केल्लो भावार्थ आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या काळजांनी पेटयल्लो प्रिती मोगाचो उजो तुज्या राजाच्या येण्याक आमचे भितर नव्यान सदैव बरवसो जागो. शुभ वर्तमानाची बियां थोको नासतना वपूंक तुजी कृपा आमकां नवसरूं. नव्या स्वर्गा आनी नवे पृथ्वीच्या खऱ्या बरवशान रावतना ही बियां मनशा कुळाक तशेंच आख्खे रचनेक भितरल्यान तावन बदलूं. तेन्ना वायटाच्यो शक्त्यो नपयत जावन सासणाक तुजी महिमा परचडूं. उत्सवाची कृपा आमा बरवशाच्या यात्रेकारां सवे सर्गीचे थेवे जोडची आशा नव्यान जागो. हीच कृपा सगळ्या संवसारार सोडवणाराचो संतोष आनी शांती पसराव. तुका आमच्या सासणाच्या पवित्र देवाक महिमा आनी वाखाणणी सदां सर्वदा. आमेन. Git घेवया 1 I9 page number 119.
जेजू